बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, देव बरो दीस तुमकां आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार दिता. आयचो विशय एकसुरे सुवातेर तुमी एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक 26 वोळ 3 अशें म्हणटा, जाचें मन तुजेर तीर दवरलेलें आसा तांकां तूं पूर्ण शांतीन जिवोवंक दिताय, कित्याक तांचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. भोव मोगाच्या जेजू, ह्या वेळार पवित्र साक्रामेंतान उंड्याच्या रुपाखाल पवित्र आल्ताराचेर तूं हाजीर आसा. तूंच आमच्या काळजा मनाक शांती दिताय. बारान चेपलोल्यांक आनी कोश्टवतल्यांक आपले सोडीन येतोल्यांक विसव दिता. हे घडये आमी तुजें आसणें अणभवता आनी सगल्या काळजा मनान तूं आमचो देव आनी दोनी म्हूण वळखून घेता आनी आमची मान बागावून खालतिकायेन आमी तुका नमस्कार करता. गीत गावया R30 प्रभु जेजू. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, तुका महिमा तुका वंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकाराचोन कोताव आमी गायन. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, बोरव्याचो होर तुका भोजन करता, हाके पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता, सगळे रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू,
जेसू सूर्य चंद्रीम आनी तारा समूह उजवाड फंकून पुरकुड कोता तोसो तोच मा सूर्य आमे पोळसोळ तुसो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू बोदोयाळ आनी काकलुसार जेजू आमचे मोदें तूं आसा आमचीं पातकां तूं बोगशिता आनी आमकां कोरो विसो अणभवूंक दिता मन शांत करून आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी जेजू लागीं बोगसणें मागुया हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 4 वळी 9 ते 11 म्हणटच जशें देवान 7व्या दिसाक विसो घेतलो तशेंच देवाचे पोरजेकूय एक 7व्या दिसाचो विसो दवरलेलो आसा कारण देवान आपल्या वावरा उपरांतलो विसो घेतलो तेच भाशेन बासायल्ल्या समाधानाच्या देसान भितर सरतात तीं आपल्या वावरा उपरांतलो विसो घेतात तशें तर त्या समाधानान भितर सरूंक नेटान फुडें वचुया नाजाल्यार तांचेच भाशेन अविस्वासी जावन तें समाधान आमकांय चुकत सोम्या जेजू दिसाच्या दिसा आमी ल्हान व्हड पातकां आदारता तुवें दिल्ली शिकोवणी आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक विसरता आमी संवसाराचे आशेन बरोवन संवसारी गिरेस्तकाय एकठांवूंक हार्पीत जाता आमच्या कुटुंबान समुदायेन पवित्र सोबेन फावो तो वेळ दिवंक ना एकामेकाच्या सांगाताक वेळ सारूंक ना आनी फावो तो विसो घेवंक ना आमकां बोगोस गीत गावुया
सोगले तुजे ओकमान I-28. सगळे तुजे वखमान मोगाचो देव बोक्षिता सगळ्या तुज्या वायटाक गुणाचे वखद दिता सगळे तुजे वखमान मोगाचो देव बोक्षिता सगळ्या तुज्या वायटाक गुणाचे वखद दिता ओतम्या मोच्या कासांतावन देवाचे उपकार आठोय ओतम्या मोच्या कासांतावन देवाचे उपकार आठोय जिवीत तुजे कोरेंस देण्यानी बोरीत वेता जीव नवो बळ नवे तोनी पिराय परतता जिवीत तुजे कोरेंस देण्यानी बोरीत वेता जीव बळ नवे तोनी पिराय परतता ओतम्या मोच्या कासांतावन देवाचे उपकार आठोय ओतम्या मोच्या कासांतावन देवाचे उपकार आठोय उदेती वस्तोमतीक जितुली पयसो पडटा तितुली पयस आमची पातकां काडून उडयता उदेती वस्तोमतीक जितुली पयसो पडटा तितुली पयस आमची पातकां काडून उडयता ओतम्या मोच्या कासांतावन देवाचे उपकार आठोय ओतम्या मोच्या कासांतावन देवाचे उपकार आठोय देवान आमचे पासत केल्ल्या बरेपणा खातीर व्हडल्या ताळ्यान सोबे माजार तुस्त करुया स्तोत्राचें पुस्तक 120:7 वोळ 2 फांतोडेचेर लेगून तूं उठशी सगळी रातभर जागरण करशी दिसपट्टो गिरास जोडूंक हात पांय जोडोवशी तोरी सगळें निर्फळ कित्याक म्हणल्यार जाचो तो मोग करता तांकां सोर्वेस्पोर सदोळ हातान निदंत पर्यान देण्यांनी भरता मोगाल जेजू तूं आमच्या जिविताचो धोनी तुज्या आसऱ्याकाल आमी जियेता आमच्या जिवितान तुज्या आसण्या वरवीं
जायतीं बरेपणां आमी अणभवता. आमच्या मोगा पासत तुजें जिवीत तुवें भेटयलें. कोश्टां मोन्ना वरवीं तुजो मोग आमकां दाखोवन जाता. सुबापोणी तुवें आमकां जिविताचें देणें फावो केल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. देवाक दिनवासूं गीत गावुया, इफो देवाक आर्गां दिवुया. देवाक आर्गां दिवुया, देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवुया, देवाक दिनवासुया. महिमा तुका वैभव तुका, एकाच कर्या देवा. अर्पणी भेट आर्गां दिता, तुजी मोगाळ पोसा. देवाक आर्गां दिवुया, देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवुया, देवाक दिनवासुया. आकाश प्रेतुम तुवें रोचल्याय, होय तूच ती सांबाळटाय. रोचना मोदें आमकां रोचल्याय, तुजी करूंक सेवा. देवाक आर्गां दिवुया, देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवुया, देवाक दिनवासुया. सगळीं उबीं रावुया. देवाचें उतर आयकुया. मार्कूचें शुभ वर्तमान 26 वळी 31 ते 34. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एके एकसुरे सुवातेर तुमी एकवडे येयात आनी मातसो विसो घेयात. कित्याक एती वेती इतलीं जाणां आसलीं की जेवूंक लेगून तांकां फुरसत नासली. आनी होड्यार चडून ते एके एकसुरे सुवातेर कुशीन गेले. ते वेतात म्हूण पळोवन 100 जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन
सगल्या नोगरांत हांव थंय तीं वेगीं वेगीं गेलीं आनी ताचे आदीं पावलीं. आनी होड्यांतलो भायर सरतना जेजून एक व्हडली उरपोंच देखली आनी गवळी नाचलोल्या शेळयां पोरी आसली देखून काळजांत तावन ताचे ताका चुरचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. देवाची उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर सोजणूक एक ल्हान घोडणी आयकुया. सोर्गेस्त पाप साहेब बोगतीवून जुआंव पावलू दुसरो एप्रिलाचे 2 2005 वर्सा ओंतोल्लो. सांत पेद्रूची जुट्टी चलोयतना ताचें जिवीत आनी मोरयारीपण एक कोश्टां कुर्साची वाट जावन गेली. पाप साहेबाची जुट्टी हातांत घेतूच 1981 वर्सा ताच्या जिविताचेर आक्रमण केलें. 1992 वर्सा ताका कोलोन कॅन्सर मेळ्ळो. 1992 आनी 1993 वर्सां मोदें ताच्या भुजांक आनी बेडाक मार बसलोलो. 1996 वर्सा ताका एपेंडिक्स हाचें ऑपरेशन केलें. 2001 वर्सा ताका पार्किन्सन दुयेंस सांपडलें. ताच्या जिविताच्या निमाण्या वर्सांनी ताका जायतेंच दूख सोंसूंक पडलें. पूण आपले संकोश्ट जेजूच्या कोश्टांक एकठांवून कोश्टां मुखार शांततायेची आनी सोंसणिकायेची ताणें व्हड देख दवरली. एका दिसा प्रेस कॉन्फरन्स दितना एका रिपोर्टरान ताका अशें म्हणलें, पाप साहेब, तुका आतां पिराय आसा. पार्किन्सन दुयेंसाक लागून तुजे हात कडकडटात. तुजो ताळो असोक्त आनी ल्हव जाला आनी तुका चलूंक कठीण जाता. तूं रिजायन जावन विसो कित्याक घेनाय? देवाचो वावर करप म्हणल्यार देवाक अणभवप, दुसऱ्यांक ताची वळख दिवन आनी वाडूंक एक कोरी खुशालकाय जी काळजां मोनाक कोरो विसव दिता. हेंच बोगतीवून जुआंव पावलू दुसऱ्यान केलें. कोश्टाक फुडो केलो आनी आपल्या हातान घेतलोलो वावर विस्वासान केलो आनी आत्म्याची कोरी शांती आनी विसव अणभवलो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 12 जाणांक विशेश कामांक धाडटा आनी ते दिल्ले मिसांव शांती पावून जेजूशी परततात. ताशेची
येतोच ते आपल्या कामाचो हिशोब जेजूक दितात. आपल्या मिसावांचो अनुभव जेजूक आनी एकामेकाक वांटतात. एक मिसांव यशस्वी जातलें जाल्यार जण एकल्यान आपले कुवेती पोरमोणे नेटान आनी उर्बेन वावरूंक गरजेचें. वावराचो फळ देवाच्या हातान आसा. आपल्याक दिल्लो वावर विस्वाशीपणी आनी जबाबदारेन शिसान केलें तेन्ना जेजून आपल्या तोकलोल्या शिसांक विसो घेवपाची गरज हें चिंतून जेजू शिसांक एके एकसुरे सुवातेर व्हरता. पूण थंय पावतच परिस्थिती वेगळीच ताका सांपडटा. जायतो लोक जेजू आनी शीस पावचे आदीं आपूण ते सुवातेर पावता आनी जेजू आपलो आनी शिसाचो विसो कुशीन दवरून देवाच्या उतराक तांणेल्ले आनी बुकेल्ले पोरचेक तो चुरचुरता आनी तांकां शिकोवन दिता. जायतें काम करून जातच आमकांय सगल्यांक कुडीचो विसो घेवंक गरज आसता. पूण जेन्ना आमी वजाच्या भारान चेपतात, निराशी जातात वो जेन्ना आमी कश्टवता आदीं तेन्ना आमकां आत्म्याच्या विसोवाची गरज आसता. हो विसो म्हणल्यार रेतीरान वांटो घेवप, कुमसाराचो संस्कार, कावन्सिलींग करप, वोगेपणान पवित्र संस्काराची मागण्यांत रावप आदी. असलो विसव घेतच आमचो संबंद देवा कडल्यान अदीक मजबूत जाता, आमचो भावार्थ वाडटा आनी नव्यान जिवंक बोरवांचो बळ, घोटाय, स्मृती मेळटा. जेजू आमच्या उल्याक केन्नाच ना म्हणना. ताची दयाळाय आनी मोवाळाय आमचे सवें तो सदांच दाखयता. आमी फकत ताचेर भावार्थ आनी बोरवोसो दवरूंक गरजेचें. ताचेच काकळुतीचेर पातयेवन थोडी आमची मागणी ताचे पांयां मुखार दवरुया. दर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा,
हे मागणें कोत्ता हांव तुका. क्रिस्ता जेजू, बरी चिंतना आमच्या मनान घोळोवून आमचें मन नितळ सांबाळूंक बरी मोनाची मनशां आमकां कर. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. मोगाल जेजू, आमचें शिक्षण आमी बऱ्या वावराक वापरूंक ह्या संवसारान सगळ्या सवें बरेपण शिपडावंक तूं आमकां तुजो आदार दी. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. सोम्या जेजू, पिडीन कोश्टवतल्या भावा भयणांक तुजो पेकोवणेचो हात लाय आनी नव्यान तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण आमी मागता. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. मोगाल जेजू, आपलेपण विसरून आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक आनी एकवटाची, मोगाची, नितीची आनी शांतीची जोर आमच्या जिवितांतल्यान वावशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. क्रिस्ता जेजू, तुज्या आवयच्या आश्रयकाल आमी चलूंक आनी तेर्साच्या मागण्यांक फावो तो वेळ दिवंक तूं आमकां शिकय. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.